आज फोंड्याक मातसो गडबड जाली, बोवाळ चल्लो की हॉस्पिटल जें आसा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, हें हॉस्पिटल हांगसर कोविडाचे पेशंट जे आसा ते हांगा हाडपाचे आसूं आनी OPD जी आसा तिवूय बांबोळी व्हरपाची आसूं. हें आयज बोवाळ सगळे कडेन जाला आनी तेका लागून लोक थंय 40 लोक जमले आनी तेणी थंय बोवाळ केलो. म्हणजे आमकां नाका, आमकां हांगा जाय तें जाय. म्हणून म्हाजें म्हणणें कितें आसा, जी आमी इतले वर्सां थंय आतां ही OPD चलताली, कॅज्युअलिटी चलताली, पूण हांगा थंय लोक खुबशे दिसा 300-400 लोक येताले थंय. म्हळ्यार अशी ही सोय जाल्ली आसा फोंड्याची. ती ही सोय जी आसा आमी केल्ली त्या लोकांक, तेन्ना आमी हे दोळे मुखार पळोवनूच आमी हें हॉस्पिटल बांदलेलें. म्हणून अशें वेळार आतां संकटा वेळार जेन्ना सरकाराक दिसता कितें करचें म्हणून, पूण सरकारान तेजे पयलू ही कॅज्युअलिटी OPD जें आसा तें हांगसर फोंड्यां दवरचें आनी फोंड्यां दवरून मागीर तेजो विचार करचो. हें म्हाजें सरकारा कडेन विनंती आसा आनी सरकारान हें करचें अशें म्हाका दिसता. सगळ्यांक विश्वासान घेवनूच करचें. कारण म्हाका आयज जे पर्यंत कांयच कळूं नाशिल्लें. आतां म्हाका प्रेसा वयल्यान, न्यूजा वयल्यान कळ्ळें की अशें हांगसर घडलां. तेन्ना आमी हें करता की हांगसरले जे लोक हें आसा आमकां खंयच हें करपाचें ना. तर आमी हें आमकां विश्वासान घेवचें, लोकां आमचे विश्वासान घेवचे, फोंडेचे लोकां विश्वासान घेवचे आनी हेजे फुडें तुमी ते स्टेप घेवचे.